तुम्ही पळयलां आसतलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना स्टॅब्लिश केलो तेन्ना रेजिस्ट्रेशना टायमार नॅशनल प्रेसिडेंट एज पर कॉन्स्टिट्युशन जे म्हाका पावर्स आसले ते आयज यूज केल्या आनी जो तरेन खुबसो म्हाका थ्रू द फावंडर मेंबर्स खुबशे फावंडर मेंबर्सांनी म्हाका पत्र बरयल्लें की जे इश्यूज जे चल्लेले आसा आनी ऑन द पब्लीक प्लॅटफॉर्म जे खूब तरेतले प्रश्न जावं जो तरेन आवाज जातालो उलोवप जातालें आनी तितून पार्टीक खूब डॅमेज जाताले ताका लागून जे फावंडर मेंबरान म्हाका लेटर बरयल्लें एज पर दॅट आमी हें काम आमी जे सस्पेन्शन आसा तें दोगांक काडलेलें आसा आनी तांकां डिसिप्लिनरी कमिटीन हें बसयल्लो आसा तशेंच सगल्यो ज्यो स्टेट लेवल कमिटीज ज्यो आसा त्यो डिजॉल्व केल्ल्यो आसा सद्याक तरी आनी फ्रेश इलेक्शन विथीन 45 days आमी मागलेलें आसा आनी जे एक्सपेल्ड जे मेंबर्स आसले 10 एक्सपेल्ड तांकां टर्मिनेट म्हणून असो हें केल्लो आनी एज पर जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशन ते करपाक शकना सो तांकांय परत घेवन तांकां सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा सो हो आयचो सद्याकचो आमी हो स्टेप रिवायव करपाक आनी पार्टी फुडें व्हरपाक आनी बरे तरेन जी रिबिल्डींग करून सारकें व्हरपाक लागून हो स्टेप घेतलो आसा. हेजे पयलीं जे सस्पेन्शन जाले तेंचेय सस्पेन्शन रिवोक करपाचे प्लॅन्स आहा? ना सद्याक तरी जे म्हाका फावंडर मेंबरांनी बरयल्ले त्या तरेन आमी हो स्टेप घेतलेलो आसा कित्याक फावंडर मेंबरांनी म्हाका थोडे पॉयंट रेज केल्ले आनी ते एज पर दॅट हे स्टेप म्हाका घेवचे पडले. हेजे पयलीं जे आतां जे 10 सस्पेंड जाले तेंचे सस्पेन्शन रिवोक केल्या हेजे पयलींय थोडे सस्पेन्शन जाल्ल्यो ना तशें आजून कांय फावंडर मेंबरांनी तशें रेज करूंक ना पण ह्या 10 टर्मिनेशन कोणाचेर काडलेले आनी विथआउट डेमोक्रेटीक हे पार्टी कॉन्स्टिट्युशन सारकें फॉलो करिनासतना हे काडलेले सो तेजेर हो प्रश्न काडलेलो आनी ताका लागून म्हाका हें पत्र बरयलें तेजे नंतरूच ते एक्शन घेवचें पडलें. अजय आनी विश्वेशाक लेटर बी दिल्या आमी ऑलरेडी तांकां मेल केल्ली आसा विश्वेशाक कित्याक तो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट हे करतालो आनी अजय खोलकर ट्रेजरर पोस्ट करतालो सो ऑलरेडी तांकां मेल आवट केल्ली आसा आनी आमच्या ऑफिशियल फेसबूक पेजीचेरूय आवट केल्ली आसा. सो केन्ना मेरेन हें सगळें जातलें म्हणटा कित्याक म्हणजे तुमी स्टेट डिस्ट्रिक्ट सगळे तुमी ना विथीन 45 days आमी हें घेतलेलो आसा की विथीन 45 days सगळे जे इलेक्शन जावचे आनी जो इलेक्शन करून बाकीच्यो एक्झिक्युटीव कमिटी ज्यो आसा त्यो परत रिबिल्ड करपाच्यो आनी परत आमकां कामाक लागपाक जाय कित्याक इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. इलेक्शन लागीं पावलां त्या हितून आमची पार्टीचें फूल फ्लॅज काम सारकें जावपाक जाय आनी आमकां फुडें इलेक्शनाक वचपाक जाय. कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी आरजेपी लडटले पळय ते आजून कांय ठरवूंक ना कित्याक आमकां पयलू म्हटल्यार आमच्यो सगल्यो कमिटीज ज्यो आसा ते रिकन्स्टिट्यूट करून फुडें वचपाक जाय आनी तेजे नंतर आमी सारकें कितें आसता डिस्ट्रिक्ट येतले काय जाय. तुम्ही पळयतात GNH.